आमच्या चौथ्या दिसाचो विशय गोरेब्यांत बोगसण्याचें देणें. देव काकुत्सार आनी दयाळ, आनी देव आमकां बोगशिता जाल्यार आमी एकामेकाक आमच्यो ल्हान ल्हान अस्कोतायो आमी बोगसूंक फावो. जेजून आमकां काय बरें मागणें शिकयलां. सायबा, आमची पातकां बोगोस जे परी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तर आयज आमी हेंच नियाळुया आनी आमकां आमचे बाराबर जियेतल्यांक, आमच्या मोगाच्या गोरेब्याच्या वांगड्यांक बोगसूंक कृपा आनी गोठाय आमी मागुया. आयच्या मिसाची इंतेसांवां फ्राझिया वालांका हिच्या जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागूंक भेटयता मिस्टर एंड्रू लोपेस आगासाई थावन. दिनवासनेचें मीस भेटयता जेकब फेर्नांडीस आनी फामील गोवा वेल्या थावन. जॉयल फ्रँक हाच्या जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागोवंक भेटयता जॉनिता दिनीज मारगांव थावन. फामिलीक बोरी भलायकी मागोवंक भेटयता हेन्सल पिंटो वास्को थावन. एरिक हाच्या जल्मा दिसा आनी फामिलीक बोरी भलायकी मागूंक भेटयता माटिल्डा कार्वालो कामुर्ली थावन. आलियाक बोरी भलायकी मागूंक भेटयता ऑस्टिन मिनेझीस आगासाई थावन. 21व्या जल्मा दिसा देवाची बेसांवां आनी बोरी भलायकी मागूंक भेटयता लिओपोल्दो एंटनी आझावेदो सांताक्रूज थावन. डिवायन जेरेमाया देवाची बेसांवां आनी बोरी भलायकी मागूंक भेटयता एंटनी आनी म्युरियल देसोजा वास्को थावन. यादनिकाक येवकार दिताना आमी सोगलीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया. Kushaka son dos makade doya. Haweta, haweta, haweta. Deva Shiva swastoru. Haweta, haweta, haweta. Tu so oswag no chika. Tu is washi mon koloy. Dusha oche tongrachi do yin makawata koi deva chive this sorry haweta haweta haweta. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानू सगल्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनान भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या चवथ्या दिसाचो विशय गौराबो बोगसोण्याचें देणें. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल गौराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो. आमच्या कुटुंबांनी कितेंय वयर सकयल जाता तेन्ना अदीक करून समजणेक चुकता तेन्ना आमी एकामेकाच्यो ल्हान व्हड चुकी भोगसूंक ह्या मिसांत कुरपा आनी काळजां मनाचेर उजवाड घाल म्हूण मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या आतां पासून मिसाक उबी रावल्यात तेन्ना जायत्या लोकांचेर आमचो राग आसा. तांचो उगडास करून देवाचें बोगसणें मागुया आनी तांकां बोगसुया. आनी सगळीं एका ताड्यान म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somniaka glutgur, somniaka glutgur, glutgur. Krista glutgur, Krista glutgur, glutgur. Somniaka glutgur, somniaka glutgur, glutgur. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका धिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयांची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जालो. राष्ट्रां जल्माक आयलीं तेतून तावन दिश्टी पडूंक ना तसलो
तोडमोड्यांचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतोच तुजे पोरजेक मुणगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. प्रितुमेचे धुळेंत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठोलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंत्रोळा वेल्या पोरजोळा पोरीं आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिकयलां तीं नोखेत्रां पोरीं. सासणाच्या सासणाक लोकलोकतलीं. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. परतून म्हणुया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें. तुजेच आदीन राखूंक दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगतांक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक रिती पालूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकना तसले योद परतून परतून समोर भिता. क्रिस्तांव जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्यांक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव तांच्या पांयां तोळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटूच आपूण पवित्र कोत्ता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणाक ताणें सोपून केली. सोर पातकाचें बोगसणें मेळ्ळें म्हणटूच तांचे खातीर आनीक भेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Goripa boy, goshi sogle. Sorek water, raulia wame. Itle bore, itle bore, itle bore, itle bore, itle sobe, sobe. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबी आसूं.
मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चोंदरीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नोखेत्रां मोडबावेलीं पडटलीं आनी अंतराळ आसात त्यो सोक्ती कडकडटल्यो आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दोबाज्यान कुपांचेर येतलो मनशाच्या पुताक सगलो लोक देखतलो आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्या पृथ्वीच्या एके शिमेरतान स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यंत आसतल्या आपणे विंचलोल्यांक जुमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो भागवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारा म्हऱ्यांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां हें सगळें घडल्या बगर ही सोंसोत अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोदतली पूण म्हजीं उतरां कदींच सरचीं नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनीक कोणाकूच सर्गींच्या दुतांक व पुतांक लेगून त्या दिसाची व घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, 2 दीस आदीं यूट्यूबाचेरूच हांवें हिंदी मिस केलें पाद्राग्नेलाच्या नोवेनाचें आनी ते हिंदी भाशेन हांवें म्हणलें मोगाचो पयलो अनुभव आमच्या कुटुंबांत जाता. मोग म्हणलेलें कितें तें आमकां कुटुंबांत घडून येता. पयलें म्हाका कोणें फोन केल्लो आनी फोन करून सांगलें फादर रागाचोय पयलो अनुभव कुटुंबांतूच येता. राग म्हणल्यार कितें आपलेपण म्हणल्यार कितें तेंय आमी कुटुंबांतूच अनुभवता आनी हें खरें. आमी हांगा सगळीं बसलेलीं आसा आयज आनी आयज आमचो विशय कुटुंबांत बोगसणें. हांगा बसलेलींच आसतना आनी हांव पासून सेर्मांव सांगता आसतना म्हज्याच मनांत कितलो उगडास येता. कोणाचेर म्हजो राग आसा, हांवें कोणाचेर राग केला, कोणाक हांवें बोगसूंक ना. तुमी बसल्यान तांकां तुमच्या मनांतूय येतलें आनी हें अजाप न्हय. कारण आमी मनशां आनी मनशां म्हणटच आमी चुकतातूच. आमी बायबलाक पवित्र पुस्तक म्हणटा. पवित्र म्हणजे सगळें बरें आसतलें. म्हाका कोणें एका फ्रेंडान विचारलें फादर तो बायबलाक आमी पवित्र पुस्तक म्हणटा पूण तेचेर कितल्यो चुकी आसतात, कितलें वायट आमकां वाचूंक येता, वायट कोरण्यो वाचूंक येतात. हांवें म्हणलें बायबल पवित्र म्हणल्यार मोगाचें पुस्तक. थंय चुकी आसात, चुकलेले मनीस आसात, पातकी मनीस आसात पूण ते आपलें जिवीत बदलतात. ही कथा बरयलेली आसा. मनशां म्हणटच आमी चुकता आनी चड चुकी आमच्यो खंय जातल्यो जंय आमी चड जियेता आनी आमी चड खंय जियेता आमच्या कुटुंबांत जियेता. देखून जायते कुटुंबांत जायतो वाद विवाद आसता. सगळ्यांचे तुमकांय आसतलो, म्हज्याय कुटुंबांत आसतलो. वाद विवाद खूब आसता. देखून इंग्लीश भाशेन म्हणटा टू मेक अ मिस्टेक टू एर इज ह्युमन. पूण बोगसणें दिवप, परत बरे चालीर येवप जशें आमच्या आख्ख्या पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता. पवित्र पुस्तक एक मोगाचें पुस्तक आनी मोग आसा थंय रागूय आसता. कारण आमी अशक्त, आमी मनशां आनी थंय आमचे संबंद फुडें व्हरूंक हें उतर बोगसणें म्हणटा तें एकदम गरजेचें. जेजूच्या जिवितांत तर आमी पळयत 2 वस्तू एकदम दिसून येतात. पयलो म्हणल्यार तो कोणाक भायर आयना, सगळ्यांक बोगलेक घेता, सगळ्यांक बरें कोत्ता. कोण दुखीक आनी कोंतीक सांपडल्यांक तांचें बरेंपण पळयता. हें पयलें बरेंपण, गुडनेस.
आनी दुसरे वाटेन बोगसोण्या वयर जाय तें सांगता. घडये घडये आमकां दुसऱ्यांक बोगसात म्हणटा. बरेपण आसता पूण चुकी आसतात. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जरूय एक परिवार सुकेस्त आसतलो, मोगूय न्हू पूण बोगसणे आसल्यारूच जातलो. कोण म्हणटा, अ सक्सेसफूल कपल इज ऑफ टू फॉरगिवींग पीपल. दोगां जायते पावटी बापूय आवयचेर एकदम शीण कोत्ता आनी आवय बोगसीत रावता. जायते पावटी आवय बापोयचेर शीण करीत रावता आनी तो बाबडो वोगोत रावता. दोगांयनी बोगशिल्लीं तर तेन्ना खरो गोराबो, तेन्ना खरो क्रिस्ती गोराबो जातलो. आनी आयज पाद रागनेल्याचे मोजोतीन हें आमी मागुया. सगळ्या गोराब्यांत वादविवाद आसतलोच, पूण बरो गोरोबा म्हणगे बोगसूंक आमी कशीं सजमता, एक दुसऱ्याचें आयकुतेलीं कशीं. हें करीतूच जाल्यार गोराबे फुडें वेतले. आनी हें करूंक देवाची आमकां कृपा जाय. जरूय चुकी मनशां भशेन आमी कोत्ता, बोगसणें कोत्ता तेन्ना आमी देवा भाशेन जाता. पाद्र आग्नेल असलो बोगसण्यांचो मनीस आसलो. पाद्री जाताणी जायतो वादविवाद जाताच, पूण ह्या वादविवादांत तो सदांच मनशांक बोगशितालो. जायत्यो वस्तू आमी ताच्या जिवितांत आयकतात. ताचे जायते शीण घातले लोकांनी, तो तांचेर केन्नाच राग करूंक ना. राग येता आसतलो, राग ना म्हूण मनीस ना, पूण राग वेतोच बोगसण्याचें काळीज घेवन देवाचे भिरांतीन दुसऱ्यांक बोगसूंक हें व्हड करचेचें. बोग करून एक परिवारांत, जरूय मोग आमी परिवारांत अनुभवता तेन्ना रागूय अनुभवता, आनी तेन्ना आमच्या भुरग्यांनी आनी सगळ्यांनी बोगसणें अनुभवूंक जाय. आयच्या ह्या संवसारांत बोगसण्याची चड गरज. वाटेर मोटरां पासून चलयतना कितलो राग येता, ओगी रावन वचूंक पडटा. आयज आमी जायते आमच्या भुरग्यांक सांगता, जरूय तर तुमी जबरदस्ती करिना तुमकां संवसारांत कांय मेळचें ना, अशें आमी शिकयता. जेजूची वाट दुसरी. शांती जाय आमच्या गोराब्यांत, आमच्या परिवारांत, तर आमी सगळ्यांनी बोगसण्यांनी जियोवचें. राग आयलो तेन्ना राग येतलोच, उपरांत बोगसणें घेवन देवा कडेन मागणें करून खालतीकायेन एकामेकाक बोगसुया. आवयन बापूयक, बापूयक आवयन, भुरग्यांनी आवय बापूयक, आवय बापूयन भुरग्यांनी. आयज ह्या मिसांत पाद्र आग्नेला भशेन शांत मेंढरो तो ताचे भाशेन जावंक बोगसणें आमकां आमच्या गोराब्यान दर दिसा मेळूंक आमी देवा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावून आमचो भावार्थ आमी आयज उच्चारुया. सतमंता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीं संभोवलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यां आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकचार, पातकांचें बोगसणें, मुक्तीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. आमी आमची मागणी काळजाचे ओत्रेक देवा फुडें घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दोयाड बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, आमच्या आर्सबिस्पाक आनी इगोर्जेच्या हेर फुडाऱ्यांक ह्या मारेकार महामारीच्या काळार गोठाय आनी कालचीदारपण दिवंक आनी तांणी पवित्र सोबेक फावो ते पोरीन चलोवंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलीच अंतर करिनासतना आनी कायद्या प्रमाणे वेगवेगळ्या समुदायांची सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाची कृपा आनी उजवाड फावो जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. कोविडाच्या झुजाऱ्यां पासत तांणी आपणाकूच विसरून ते पिडे आड वावुरतात. तांकां गोठाय आनी कालचीदारपण फावो जावंक आनी तांचे सगळे प्रयत्न सुफळ जावंक तांचे सेवे वरवीं जायत्या जाणांचो जीव वाठवला. तांकां सोबार आशिर्वादान बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. क्रिस्ती गोराब्यां खातीर तांणी नाजारेताच्या पवित्र गोराब्याची देख घेवन आपलो गोराबो शांतीचो मोगाचो सेवे चाकरेचो करूं म्हूण देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमी हांगा एकठांय जाल्ल्या पासत देवान आमकां कुडी आत्म्यांची देणी फावो करूं आनी आमच्या जिवितान क्रिस्ताचें भोगसणें अणभवूंक आनी आमच्या चुकलोल्यांक भोगसूंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. पाप सायबान रोमा शारान बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. ताचे तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी भागेलीपणान देवाचें राज परगोटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूं आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान येसस्वी जावं म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. हें आमी प्रार्थना जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे पातकां दुवून काडून नेमोकासान तुका फोपून देवा आमी ओशामोदे सोदान करून शांती करून देवा आमी ओशामोदे सोदान करून शांती करून. Asa Jesus, Asa Jesus, Asa Jesus, Asa Jesus, Tu és Deus por todos. Asa Jesus, Asa Jesus, Asa Jesus, Asa Jesus, Tu és Deus por todos. भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुमित्रा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणांच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतान जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Powiedz, 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 dobraczo sobie sportu, sorgany są sarbonia, tu czas mój bowa, u sorgi tu kasoj soj, u sorgi tu kasoj soj, u sorgi o sorgi, duka soj soj, sorry sporo raczej nowy, jeta taka soj, o sorgi, duka soj soj, o sorgi, duka soj soj, o sorgi, o sorgi. O sorgi, duka soj soj. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी परगोटुया. Sommio Gesù, ame hodo cadam, ale he cose le pietà, det le padre, tu vuoi bovan Gesù, ame doce mora purgota. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती आनी तिचो पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदूत आनी सर्व काली तुका मानवल्यान
ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांत बोगसण्यांची एक वड आसा. ते वडीर आयज आमी ध्यान दवरून हें प्रार्थना करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपोटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचेर पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचेर पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचेर पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्यांवाची मांडावळ अशी जी कोण कुमन्यांव शेवंक सोदतात ती उबीच रावात. आमचे यादनीक ब्रादर एंड सिस्टर तुमची अशी येतली आनी तुमी कुमन्यांव शेवतूच बसचें, आमकांय गोमतलें कोणूय चुकला जाल्यार. आनीक एक चोत्राय कुमन्यांव सगळीं आतिरूच घेतली. उपकार करून मागता सगळीं आतिरूच कुमन्यांव शेवतलीं. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापाक तुजो मोग केलो, तसोच आमचो केलोय तुवें. Bapa's mogan tu ravloy, duše sami dušan ravče. Ik tuđe adnja anka, tuve nam
Dosso se come cazzo Ame adamo corso Ik tu ci adre anka Tu vengam somo Gelor Dosso se come cazzo Ame adamo corso Baba ci moga tu cielo Ta ciu adne soda palu Ame tu ciu dolia Tu ci adne toshes palu Ik tu ci adne anka Tu vengam somo Gelor Dosso se come cazzo Ame adamo corso Ik tu ci adne anka Tu vengam somo Gelor Dosso se come cazzo Ame adamo corso एक घडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया जेजूक आमी निकतोच आमच्या काळजांत शेवला होच जेजू आमकां बोगसण्याचो सागर देव ताचे वरवीं आमची सगळीं पातकां आमच्यो सगळ्यो अस्कोतायो बोगशिता इल्लोसो वेळ उगीच रावन ह्याच जेजू लागीं मागुया आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक आमी आयती जावंक अदीक करून उगडास करुया आजून आमच्या काळजांत कोणाचोच राग आसा आजून तांकां आमी बोगसूंक नात जेजू आमकां गोठायन बोड दिवं आनी त्या बाबा भयणीचो उगडास करून जेजू आमकां गोठाय दिवं तांकां बोगसूंक उबी रावया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां ह्या संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें आमकां फरमायलां ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग आनी बोगसण्यांची कल्पना वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बसूया प्रितीच्या बाबा भयणीनो मान्यावंत आज्ञेल आमकां देण्याचो सागर जेन्ना आमी बाबार्थान देवाक उलो मारता मान्यावंत आज्ञाला वरवीं शोभार देणी उपकार देव आमकां दिता आमच्या बाबार्थाक लागून अशेंच बाबार्थान मागून उपकार मेळ्ळो आतां देवाक दिनवासता फ्रांसीस रॉड्रिगीस सान पेद्रू रिबांदरतान म्हाका बोन कॅन्सर जावन हांव 4.5 म्हयने हॉस्पिटलांत आसलो म्हज्यान आलूंक दोलूंक जायनासलें आमी सगळीं बोट बोगत मान्यावंत आग्नेलाची हॉस्पिटलांत देखून हांव दिसपट्टी नोवेनाचें मागणें करतालो म्हजी भयण पिलार येवन म्हजे पासत मागताली म्हाका टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल मुंबय रिफर केलो थंय दोतोरांनी सांगलें 10 लाख खर्च जातलो पूण बरो जातलो म्हूण कांयच गॅरंटी दिवंक ना आमी परतून गोंयां आयलीं पूण म्हजो बरमोसो आनी बाबार्थ
आमच्या आस्काऱ्या मान्याबोत आग्नेलाचेरूच दवरून आनी मागणें बंद करूंक ना. 2 फावट तरी म्हाका पिडेस्तांची मागणी सोंतेसांव हो संस्कार दिलो. जायते फावट बाबार्थान मान्याबोत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान घालून पियेतालो. आतां 7 वर्सां उपरांत हांव म्हजो रुटीन चॅकअप करूंक गेल्लो तेन्ना सगळे दोतोर अजाप जाले. बोन कॅन्सर कांयच ना म्हूण. आतां दर ब्रेस्तारा दिसा आनी अदी करून ह्या नोवेनाच्या दिसांनी हांव पिलार येता. देवाक दिनवासूंक आनी मान्याबोत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फाबो जावंक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे बाबा बाराबर आमी दिनवासता. बोन कॅन्सर 7 वर्सां उपरांत पाद्र आग्नेलाचेर बाबार धरून ताका दोतोरांनी कॅन्सर नाच म्हूण सांगला. हो रिपोर्ट काशा हांवें पळयला. देवाक आमी दिनवासुया आनी तेच बराबर मागता तुमचे लागीं घडटा जाल्यार ह्या दिसांनी थोडे दीस उरल्या त्या नोवेलांच्या हांगासर येवन खतखत्यान भावार्थान आमी मागूंक बेगीनूच ह्या आमच्या व्हड आस्काऱ्याक सांताचो मान मेळूंक. ताचो कावज, द कॉज ऑफ हीज प्रोसेस व्हडा नेटान रोमा शारांत चलता तो बेगीनूच ह्या सांत कोरोनाच्या वावराक फावो तसलो जाल्यार पुरो म्हूण मागूंक. हांगासर येता जाल्यार घडटा जाल्यार येयात, नाजाल्यार तुमच्या घरांतूच दर दिसा कितें भाशेन मागता. हो आमचो दुसरो गोंयच्या पबीत सभेचो भाव बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक आमकां तें नमुणो कशें जावंक, उजवाडाचें नखेत्र कशें जावंक हेंच मनान दवरून तेच बराबर जायते जाणांनी तांकां उपकार मेळ्ळ्यात ते कुडीत केल्यात. तेच बराबर जायतीं जाण खासगी येवन नाल्यार फोन करून सांगलां तांच्या गरजां पासत मागूंक. तर तुमी इतले त्रास कोश्ट काडून हांगासर आयल्यांत तुमच्यो गरजो घेवन वा तुमचे उपकार घेवन सगळे बाबार्थान आतां उबी रावन ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडोवणे खातीर तुजी मांदाबूड दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी हेच खातीर तुज्या विंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलोवंक दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्याबोत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्याबोत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्याबोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदभरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार जें कितें तुमी बाबार्थान पाद्रागला वरवीं मागूंक आयल्यांत तीर ओकोण बाबार्थान देवा मुखार ओगेपणान दवरूया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून सरपोट पडून तुज्या पांयां सरशीं तुज्या पांयां सरशीं आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी कशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्याबोत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फाबो कर. फावो कर. आमचे पबीत सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उद्देशी गोड परगणे उद्देशी हे आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सुमिया आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताचे नांवी जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. आमेन. पिडेबंतांचेर किरीत आशिर्वाद अदी करून ताणें आमकां फोन करून सांगला तांचे पासत मागूंक. वा तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसत जाल्यार तुमच्या काळजा मनांत देवाक आमी उबारुया हे मागण्यांतल्यान. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकूतसार बापा, आमच्यो अस्कोतायो सोसूंक आनी आमची दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें. ताचेरूच बाबार धरून आमी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओथम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टां दुखांत ती तुजेरूच बाबार धरूं आनी तुका ती अनुभवूं. आपल्या गोरेब्यांत
मोगान शांतीन एकामेकाक भोगसून जिवंक ती शिकूं आनी हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ते सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू तूं जची येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बोगसण्यांची कल्पना तुमच्या मनान घेवन जेजूचें बोगसणें सगळ्यांक दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Padrak Deus, Jesusa, Bogdan, Tuže nam najspor soltan, nejsod mig goli, du saunasa, sorgach, varte thou koidan, nejsod mig goli, du saunasa, sorgach, varte thou koidan. Ula samshe deva hamukar polio tu kaltaran. Ula samshe deva hamukar polio